भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये पुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे तेन जावं। नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर। क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आनी सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आनी सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आनी सदा सर्वता आमेन। देवा गेल्या बोडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्ल्या बावर्त्यां पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची बेटवणी। ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या सोमेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर्व हांव तुका भेटयतां। सर्व तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व पातकांची शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां। सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण। म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गान दितां अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण नीज क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा। म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता।
तुज्या व्हडा मनाक, म्हज्या पातकांच्या पारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस्त पातकां, म्हजी पातकाची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सैबा तुजी कृपा, आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर, म्हाका पातक्याक बक्षी. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवा थंय तेग जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर सतमंता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सतमंता. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सता हांव सतमंता आनी उसारता. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापे केल्यांत. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकाचे बक्षाणे आनी हे जिनये उपरांत ससनीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार, आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर्व बरो आनी सर्व मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी तीं कांटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूं परस चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे सोमये सुकयतले म्हूण तीर निचेव करता. आमेन. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. निश्कळपण जोडूंक मागणें. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप खत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप खत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ये मरिये पाप खत नातल्या तुझ्या गर्भ सांभावा मारिफात म्हजी कूड निष्कळ आणि म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. मरियेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 वाक्य 18-23. तर ऐका तुमी ओंप्याची ओपारीचो विवार. जो कोण राजा विशांतलें उतार आयकता पूण तें मोतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या बियां बरी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता ताका सरी करयेत. पूण ताचे थंय फाळ रोंबणांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरा पासत कसर दगदोनी उठात जाल्यार तो ते घडयेन सणता. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या बुलींनी तें चिरडाता आनी फळावीन करता तो कांट्या जडकुटां मदें पडलेल्या बियां बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकून मोतींत व्हरतेल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतार स्विकार करच्यांत आमी खंयचे रितीची सुवात वा कसले कालेतीचे आयकुपी. देवाचे उतार वाडोवन फळ दिवंक म्हजे थंय कसल्यो अडकळी आसात. ओंपुल्लें बी किर्लोन पडोवंक साबार संगतीची गरज आसा. धाकल्याक भुंय बरी आसाजे, तांतू आसले कांटी आनी इतर झाडां हुमटून काडिजे. भुंयक जाय पुरतें सारें आनी उदक गरज. बी किर्लोन येतना पिडेतावन आनी हेर दुस्मणातावन ताचें रक्षण करिजे. तशेंच देवाचे उतार वाडोवन फळ दिवंक फावो ती मिनत आनी जतन अवश्य. म्हजे कुशे प्रमाणे जायजे म्हणलो स्वार्थ
देवाच्या उतरान म्हजे खासगी जिणे वयर कसलोच दबाव घालूंक नजो आनी म्हाका जाय तशें जियोंक वाटकन दिजे म्हणलो मनोभाव देवाचे उतार फळाभरीत करूंक अवकाश दिना. देवाचे उतार म्हज्या परिवर्तनाक अवकाश दितना यथेश्ट फळ दिवंक शकता. जेजूच्या पवित्र काळजाक शुक्राराचें नोवेन. ये सोम्या जेजू, तुवें म्हळाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. पळय, तुज्या पांयां लागीं हांव सरपडोन आसा. तुज्या पवित्र काळजांत हांव आयिल्ल्या आनी तुका नमस्कार फावो जाल्ल्या वंटांनी उसारिल्ल्या बासावण्या खातीर जिव्या भावार्थ्यान पातयेवन म्हाका जाय आसचो हो उपकार हांव मागोवंक आयलां. तुजे लागीं न्हय जाल्यार आनी कोणा लागीं हांव मागों? हे स्वादीक जेजू, तुजें काळीज जावन आसा सर्व कुरपेचें आनी पुण्याचें सुखानांतली झर. तुजे कडेन न्हय जाल्यार आनी खंयसर हांव सोदूं? तूं जावन आसाय भंडार सर्व काकुळतीचें आनी उदारपणाचें. तुज्या पवित्र काळजाच्या बागलार न्हय जाल्यार आनी खंय हांव बडों? त्या बागलांतल्यान देव आमचे थंय येता आनी आमी देवा थंय वेतांव. तुजे लागीं देखून हे जेजूच्या काळजा हांव धांवोन धांवोन येता. तुजे लागीं म्हज्या खंतींत म्हाका बुजवण मेळटा. दगदोणेच्या वेळार संरक्षण, कश्टा अनवारांच्या वेळार घटाय, दुबावांत आनी काळोखांत आसतना उजवाड. हांवें मागची कुरपा तूं दिवंक शकताय म्हूण हांव तीर सतमनतां. अजापाची गरज आसल्यारय तें करूंक तुका थांगता. तुवें कुशी वेल्यार मात्र पुरो, हांवें मागल्लें सक्कड म्हाका मेळिल्ल्या परीच. ये जेजू, तुजे लागचे उपकार जोडूंक हांव अदीक ना फावो म्हूण वोपतां, पूण त्या खातीर हांव धैर्य सांडिना. तूं जावन आसाय काकुळतीचो देव. दुखेस्तांनी खालत्या काळजाक तूं इन्कार करिनाय. एक बिरमोतीची दिश्ट म्हजेर घाल म्हूण हांव तुजे लागीं परातां. म्हजें निर्भागपण आनी म्हजें अस्कतकाय पळयतना तुज्या मोवाळ काळजाक म्हजें मागणें आयकूंक एक वत्तायेचें कारण मेळटलें. तरी पूण हे पवित्र काळजा, कितेंय जावं तुजी जाप ह्या म्हज्या मागण्याक. तुका नमस्कार करचो, तुजो मोग करचो, तुका नांवाडचो इरादो आनी तुका सेवा करचें म्हजें मन केदींच हांव सोडिचो ना. तुज्या हुकमेंत हांव परिपूर्ण खाल जाता. हे म्हजें खालतेपणाचें विधान म्हज्या जेजू तूं दयेन ओपून घे. म्हजे थंय आनी सर्व तुज्या रसना थंय तुज्यो हुकमो जारीक जावं दीत म्हूण खऱ्या काळजान हांव अत्रेकतां. जेजूच्या पवित्र काळजाक कुटुंबाचें समर्पण. हे जेजूच्या पवित्र काळजा, क्रिस्तांव कुटुंबांक तूं करताय ते साबार उपकार आनी बरेपण वळखून तुका आमी अर्गां दितांव. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक आमी तुका ओपून दितांव. तूं आमचेर आशिर्वाद घाल आनी तुजे थंय आमकां विशेव दी. आमचे पैकी कोणेंय तुका दुखयलां तर तांचे सुखीक आमी पारीकपण दितांव. आमचे पारीकपण स्विकार करून तांची तूं काकुळट कर. संवसारांतल्या सर कुटुंबा खातीर आमी मागतांव. अस्कत्यांक बळ, प्रायस्तांक दिगो, विधवेंक आदार आनी अनाथांक आसरो मेळासो कर. आमच्या घरांनी आसलेल्या पिडेस्तांक आनी कश्टतल्यांक तूं सांबाळ. जेजूच्या दयाळ काळजा, ल्हाना भुरग्यांचो तूं अदीक मोग करताय. आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पितांव. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांची भक्त वाडय.
हे संवसारी जिणेंत तूं सदां तांचो आसरो जा आनी मरणांत तूं तांचो ससनीक कुरव जा. जेजूच्या पवित्र काळजा आमकां सदांच तुज्या मोगांत वाडाशें कर. हो संवसार सोडून वेता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्याक तुजे थंय विशव घेवंक फावो कर. आमेन. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक मागणें. हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, तूं जावन आसाय मोगाचें आकटें. आमच्या मोगान तुजें काळीज निरंतरी लासता. सर्व तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो येया म्हज्या सरशी, हांव तुमकां विशव दितलों. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, म्हजें जूं वावोंक सुलभ आनी म्हजें वजें हळू म्हूण सांगून तुज्या काळजांतलो मोग आमकां दाखोवन दिलाय. सबार पावटी आमच्या पातका वरवीं तुजो मोग इन्कार कर. तुज्या पवित्र काळजाक दुखयल्ल्या खातीर काळजांत थावन आमी बोगसणें मागता. आनी मुखार तुज्या पवित्र काळजांतच विशव घेतले हांव म्हूण भास दिता. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या, कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, काकोत आमची कर. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, काकोत आमची कर. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, काकोत आमची कर. जेजूच्या काळजा तुजेर हांव पातयेता. 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 जेजूच्या भोव पवित्र काळजा आमची कुटुंबां सांबाळ. 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 जेजूच्या काळजा आमकां सर्व पिडेंतले निवार. 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 या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावन आसलेल्या सर्वांच्या इराद्यापासत आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जुलय 28 सांत आल्फोन्सा मुट्टत्तू पडत्तू. भाग्यवंत आल्फोन्सा 1910 इसवेंत ऑगस्टाच्या 19 तारीखेर कुडमल्लूर म्हणल्या गांवांत जोसेफ आनी मेरी मट्टत्तू पडत्तू म्हणल्या सोड्याक जल्माली. तिचे पवित्र स्नानाचें नांव आन्ना. भुरगेप्रायर तावनच ती लिसियुक्साच्या सांत तेरेजा थंय आकर्शीक जाली आनी तवळ तावनच मागणे आनी प्राचिताचे जिणये मुखांत्र एक माद्र आनी एक सांत जावची दोडती आशा तिचे थंय उपसली. तिची आवय अंतरलेल्या वेळी तिका पोसुल्ल्या तिच्या एकल्या मावशेन तिका काजार करूंक चिंतल्लें. पूण काजार जायनासतना रावोंक निर्धार केल्ल्या आन्नान आपले पांय उज्यांत घालून आपली सोबाय मस्तूंक चिंतलें. पूण पांय निसरून परामशेन ती उज्यांत पडली. उज्याचे घाय थांबोवन येताना
तिच्या मावशेन तिची स्वप्नां जारी करूंक सई घाली. धार्मीक जिवनाक भितर सरच्या खातीर तिणें शिकाप मुंदरिलें. 1928 इसवेंत बारानंगनम म्हणले कडेन क्लेरिस्तांच्या कॉव्हेंताक भितर सरली. ह्या वेळा तिणें आल्फोन्सा म्हणलें नांव घेतलें. 1930 इसवेंत तिका धार्मीक बेसाची मुस्तायकी लाभली. 1935 इसवेंत ती नोविशिएटीक रिगली आनी 1936 ऑगस्ट 12 तिणें आंगवण्यो केल्यो. पूण विविध तरांची पिडा आनी हेरांतावन चूक समजणी येतना ती असहाय्यक जाली आनी तिची जिणी कश्टांची जाली आनी तिची तरबेती लांबली. पूण तिची तिरासाण, हुस्को आनी सोंसणिकाये सोवे सांत तेरेज आनी भाग्यवंत कुरियाकोस एलियास च्या थंय तिची भक्त तिका बऱ्यान सांबाळूंक शकली. एक फावटी एक सोर तिच्या कॉव्हेंताक रिगोवन तिका बेश्टायल्ल्या वेळार तिका एक धक्को बसलो. ह्या आघातांतावन ती गूण जातना थोड्या म्हयन्यांतावन तिणें वगडायिल्ली वासची सकत तिका पाटी मेळ्ळी. तिका येदोळ कळीत नातल्या तमीळ भाशेंत सराग उलोवचें देणेंय लाभलें. भयण आल्फोन्साक जाणवयेचें देणेंय लाभलें. लोक तिची बुदबाळ घेवंक येतलो. जे कोण तिका चूक समजल्ली वा तिचे थंय नाखुशी जाल्ली तांचे थंय ती तिच्या उदार काळसान मेसवंक लागली. सडीत कश्ट मेळोवंक तिणें मागल्ल्याचो फळ जावन 1945 इसवेंत अपस्मार पिडेचो अनुभव तिणें भोगलो. ह्या वेळार तिका भूक लागल्यार जेवंक जायनातलें. सुरू हो अनुभव तिका शुक्राराचो जातालो. 3 ते 7 वरां पर्यंत तो उरतलो. हेरां थंय तिका आसल्या हुस्क्या वरवीं वो अनुभव फलाण्या वेळार जावंक सोम्या लागीं तिणें मागलें. हें पळोवन वो कश्टाचो अनुभव शाश्वत रावोवच्याक मागोवंक तिच्या वडिलांनी तिका सांगल्ल्या वेळार तिची जाप, हें मात्र न्ही, हेर कसलेय कश्ट सोसूंक हांव तयार. आधुनीक संवसार कीळ मट्टाची मजा भोगोवन आसा. नासाच्या वाट्यार आसच्या संवसारा खातीर आनी आत्मीक जिणयेंत उर्बा उणी जावन येवच्या याजका आनी धार्मिका पासत एक सॅक्रिफीस जावन सोमी आपल्या कुशेन प्रमाणे म्हाका चलोवन दी. पांयां पंदां मस्तून दी, गायेशें करून दी वा भाल्यान तोपून दी. विचित्र, ह्या कश्टा मदें तिका इतली पुरासण जाल्ले बरी मात्र भोगतलें आनी तिका भेटोवंक आयिल्ल्या मुखार तिचे कुडीची स्थिती ती विसरतली. भयण आल्फोन्सा आपल्या 36 वर्सांच्या जल्मा दिसाच्या 3 हप्त्या पयले 1946 जुलय 28 तारीखेर अंतरली. 1986 इसवेंत फेब्रुवारी 8 तारीखेर पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भारताच्या भेटे वेळी तिका केरळाच्या कोट्टायमांत भाग्यवंत म्हणून पासरली. नियाळ, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान आनी सगळ्या म्हज्या सक्तेन हांवें तुजो मोग करच्याक तुज्या क्रूर मरणा वरवीं दी म्हाका जिवो भावार्थ, थीर भरवोसो आनी संपूर्ण माया मोग. तुका सदांच संतोष दिवच्यान बऱ्या कामांनी म्हाका थीर कर आनी तुज्या सेवेंत हांवें जैत जोडिशें कर. सांत क्लेर. काळजा ये जेसूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता
वर्णिता जेसूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा काळजा तारोकाच्या केंडा प्रीतीन जळच्या सदा सर्दयाळा आमचे जामोगाळा सदा मर्दयाळा आमचे जामोगाळा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.